कुमटेश्वर वॉरियर्स आणि फातोर्डा फॉरवर्ड बाबू ब्रदर्स एसएजी कप T20 क्रिकेट सर्तीचे फायनलीत पावले। शेनवारा फातोर्डे एसएजी ग्राउंडार जाल्ले पयले सेमी फायनलीत गुमटेश्वर वॉरियर्सान बोगदा क्रिकेट क्लबाक 91 रन्सान धाडायले, जाल्यार दुसरे सेमी फायनलीत फातोर्डा फॉरवर्डान MB युनायटेडाक बॉयसाक 6 विकेटींनी मारले। अच्छा सिंगल नहीं मिलेगा, अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, सिंगल लेंगे। और एक बात कहना चाहूंगा, क्रिकेट के पूरे इतिहास में अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद पर गैप पे गेंद और ये भाई मिला है चालन। और यहाँ पे बहुत उम्दा शॉट, भाई गेंद नहीं तारा मंडल में। A beautiful stroke by Govind Lotlikar. फील्डर मौजूद, ऑफिसर मिला, Beautiful stroke. One boundary से 4 रन जड़ के बल्लेबाज ने, अच्छा शॉट। That's a beautiful stroke by Govind Lotlikar. स्ट्राइक रोटेट की, Little bit fumble by the fielder. What a hit! साश्टी मुरीदाबाद कुंकळेच्या MB युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबाची व्हॉलीबॉल प्लेयर झेवियर डायस ह्या दिसतीक 4थी ऑल इंडिया इन्व्हिटेशनल व्हॉलीबॉल सर्त सुरू जाल्या। गोंय व्हॉलीबॉल संघटना आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाच्या जोड पावलान ही सर्त जाता। आम्ही 3 वर्सां ऑल गोवा व्हॉलीबॉल करून पयलेच फावट ऑल इंडिया व्हॉलीबॉल टोर्नामेंट आमचे इश्ट आनी आमचो व्हॉलीबॉल प्लेयर झेवियर डायस हाच्या उगडासाक इन मेमरी आमी केला। हो टोर्नामेंटाक आमी ऑल इंडिया 5 टिम्यो हाडल्या आनी 5 टिम्यो गोंयच्यो, आनी गोंयच्यो 5 टिमीक 3 जाण आमी गोवन टॅलंट, गोवन व्हॉलीबॉल प्लेयर्स ऊंच चडपाक आनी इंटरनॅशनल प्लेयरा बरोबर खेळपाक एका एक्सपिरियन्स आनी ऑपॉर्च्युनिटी आमी हे टोर्नामेंटा वयल्यान व्हॉलीबॉल प्रमोट करपाक आनी यंग प्लेयर्स व्हॉलीबॉलाक हाडपाक हो टोर्नामेंट ताका ऑपॉर्च्युनिटी जावन आसा। तशेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा गोवा व्हॉलीबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट अल्विन सुवारीस आनी तेचे वांगडी आमकां हे टोर्नामेंटाक परमिशन दिला। तशेंच एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर स्पोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ गोवा ते आमकां आदार दिला। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।